पण आम्ही टेंडर करता, तुम्ही अप्लाय करा. वी आर गिविंग अ प्रिफरन्स फॉर यू पीपल ओनली. भायल्यांनी कोणी मागात सुद्दां जर आमी तांकां दिना, तूं कितें कर करता. यू पूट फर्स्ट कंडिशन ऑफ द 15-year रेजिडेंट ते घाल आनी लोकल पंचायतीक फर्स्ट प्रिफरन्स म्हणून घाल कंडिशन. कासावलीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 2006 बांदलेलो, जवळपास 16 वर्सां जाली कंप्लीट जावन. ओके, ह्या प्रोजेक्टाक विदाउट यूज म्हणजे आमदार आनी सरपंच यांच्यो झगड्यो ताज्या खातीर कितलीशींच वर्सां जाली की ही प्रॉपर्टी इन यूजान येनाशिल्ली. आतां आमदार आमचो बाबा आंतोरबाब ताणी इनिशिएटीव घेतला म्हणून मुद्दामून तो म्हाका घेवन आयलो. हांव सरपंच उपसरपंचांच्या सगळ्यां कडेन उलयलो. आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम प्रोसेस कंप्लीट करून 6 म्हयन्या भितर पूर्ण कॉम्प्लेक्स इन यूजून हाडटा. 6 म्हयन्या भितर आमी मुद्दाम सांगला. पयलीं वी आर शिफ्टींग द पंचायत प्रिमायसीस इंटू द कासावलीम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. तांकां एके सायडीचो कॉम्प्लेक्स पंचायतीक दिता. ओके, एके सायडीतलो कॉम्प्लेक्स तेवटेंचो जो आसा तो थंय कोर्सीस स्कील डेव्हलपमेंटाचें कितें सुरू करता. सगळीं शॉप्स जी आहा पळय न्ही ती आमी डायरेक्टली विकत दिवपा खातीर काडटा. गांवांतल्यानी सगळ्यांनी एप्लाय करचें. वी आर गिवींग फर्स्ट प्रिफरन्स फॉर द विलेजर्स. तांच्यांनी शॉप डायरेक्टली विकत घेवपाचें आनी आपले शॉप्स मार्केट कॉम्प्लेक्सान सुरू करपाचें. सकयलो फॉर स्पोर्ट्सा खातीर चेंजींग रूम आनी टॉयलेट सकयलो ग्रावंड फ्लोराचेर जे आसा ते तांच्या खातीर मेंटेन दवरता. लोकला खातीर जीम जो आसा तो जीम चालू उरतलो, पण वयलो 6 म्हयन्या भितर पूर्ण कॉम्प्लेक्स इन यूज हाडपाचो सरकाराचो प्रयत्न आनी आमी हाडटा.